एका इश्टान आपल्या इश्टा खातीर जीव दिलो जाल्यार हाचे परस आनीक व्हड मोग ना. भुरग्यांनो, खरो मोग म्हळ्यार कितें? हय, खरो मोग म्हळ्यार मोग जो देव आमचो करता. आमी ताचे कडेन कांयच मागनासतना ताणें आमकां जल्माक घातल्यान. दिसा दिसपट्टो तो आमकां राखता आनी सांबाळटा. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करचो अशी आज्ञा जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्या. ताची आज्ञा पाळून ताच्या पावलांनी चलपी जायते सांत भक्त ह्या संवसारांत जावन गेलेत. देखीक डॉन बॉस्को, सांत फ्रांसीस शावियर, सांत ब्रिटो, सांत इग्नेशियस दे लोयला आनी आदी. आयज आमी अशाच एका सातिनीचें जिवीत चित्रावपी 5वी यत्तीचो पाठ शिकतले. पाठाचें नांव मदर तेरेसा. मदर तेरेसाचो जल्म 1910 वर्सा युगोस्लाविया देशांत जालो. आवय बापूय, एक भाव आनी 2 भयणी असो तांचो सुखी घराबो आशिल्लो. मदर तेरेसा 8 वर्सांची आसतनाच तिचो बापूय संवसार सोडून गेलो. ल्हानपणा सावन तिका गरीब दुबळ्यांची सेवा करपान भोवच खोशी जाताली. ह्या खातीर पिरायेच्या 12 वर्सांचेर तिणें आपूण माद्री जावपाचें थारायलें. तिचे येवजणे प्रमाण ती सिस्टर्स ऑफ लोरेटो हे संस्थेची माद्री जाली. भारतांत ती लोरेटो कॉन्व्हेंट शाळेंत कलकत्त्याक शिकोवंक लागली. हे शाळेंत जायतो मोलादीक वावर केल्या उपरांत ती तेच शाळेची मुख्याध्यापिकाय जाली. इतलें सगळें बेस बरें चलून लेगीत तिचें मन मात शांत नाशिल्लें. कलकत्ता शारांत दुकाळ येवन जो गरीब लोक तळमळटालो तांणी तिच्या मनाची शांती चोरिल्ली. ह्याच खातीर तिणें आपणाची सिस्टर्स ऑफ लोरेटो संस्था सोडून आपलें पुराय जिवीत गरीब दुबळ्यांचे सेवेक भेटयलें. अशें करपान तिका जायत्योच आडखळी आयल्यो. पयली म्हळ्यार ती युरोपाची बायल मनीस. तिका भारतीय लोक मोगान आपणायतलो जाल्यार तिचे माद्रीचे कपडे सोडून भारतीयांवरी साडी न्हेसची पडली. पिडेस्तांची सेवा करतलो जाल्यार नर्शीचें शिकप शिकचें पडलें. ह्या पिडेस्तांची सेवा करपाक तिचे कडेन पयशे न्हय म्हण सुवात नाशिल्ली. इतल्या सगळ्या प्रश्नांक फुडो करून तिणें मिशनरीज ऑफ चॅरिटी नांवाची संस्था स्थापन केली. ल्हव ल्हव समविचारांच्यो आनिकूय कांय माद्री अनाथ भुरग्यांक आवयचो मोग दिवन तांकां ल्हानाची व्हड करपाचें काम करताल्यो. लोक तांचे विशीं वायट वायट उलयताले, पूण त्यो मनाक लावन घेनासतना आपणालें काम करीत रावताल्यो. ह्या अनाथ अपंगूळ भुरग्यां खातीर मदर तेरेसान आश्रम सुरू केले. हे भशेन दुबळ्यांतल्या दुबळ्यांक तिणें आदार दिलो. समाजान सोडून दिल्ल्यांक तिणें लागीं केलें. फुडें तिची नदर कोलकात्याक खोपट्यांनी रावतल्या गरीब आनी दुर्भागी लोकांचेर गेली. कांय जाणांक कोणाचोच आदार नासलो, जाल्यार कांय जाणांक भुरगीं बाळां आसुनूय तांची कोणूच वासपूस करिनासले. अशा ह्या जाणट्यांक आदार दिवपा खातीर ती वावरूंक लागली. तांकां आपणाल्या आश्रमांत दवरून तांची जतनाय करूंक लागली. ह्या आश्रमांक निर्मळ काळीज ह्या नांवान वळखूंक लागले.
गरीब दुबळ्यांक आदार दिवपाचें तिचें काम पळोवन तिका सगळो संवसार मदर तेरेसा ह्या नांवान वळखूंक लागलो. एका वार्ताहरान एक फावट मदर तेरेसाक विचारलें, मदर, तूं गरीब दुबळ्यांच्या आदाराक कित्याक धांवून वता? मदर तेरेसान नमळायेन जाप दिली, बाबा रे, जण एका अनाथ, दुबळ्या, पिडेस्त मनशांत म्हाका देव दिसता आनी ताचीच हांव सेवा करीत आसां. भुरग्यांनो, मदर तेरेसाच्या ह्या उतरांनी आमकां कसलो संदेश मेळटा? हय, देवाची खरी भक्ती करप म्हळ्यार गरजेवंतांची, पिडेस्तांची, आकांताक सांपडलेल्यांची सेवा करप. हेच मदर तेरेसाच्या जिवितांत घडिल्ली ही एक खरी घडणूक. तो दीस एका व्हड सणा परबेचो आसलो. जायते लोक भेटो भोवऱ्यो घेवन मदर तेरेसागेर पयस पयशिल्ल्यान आयिल्ले. ह्यो भेटेच्यो वस्तू तांणी गरीब दुबळ्यां खातीर हाडिल्ल्यो. ह्या लोकां मदीं एक भिकारी आशिल्लो. मदर तेरेसा म्हऱ्यांत वचून ताणें सांगलें, हांव तुका कितें तरी दिवंक सोदतां. आनी हातांतले 10 पयशांचे नाणे तिच्या हातांत दिले. फुडें ताणें म्हणलें, आयज म्हजे लागीं हे इतलेच दुडू आसात. उपकार करात आनी ही म्हजी ल्हानशी भेट मानून घेयात. मदर तेरेसान ताचे कडेन मायेन पळयलें आनी ते 10 पयशांचे नाणे हातांत घेवन तिणें म्हणलें, ह्या गरिबान दिल्ले हे धाकटुले भेटेन म्हाका सुमारा भायर खोस जाल्या. हेरांनी दिलां तें आपणा कडेन आशिल्ल्यांतलें थोडेशें दिलां, पूण हाणें आपणा लागीं आशिल्लें तितलेंय काडून दिलां. गरीब दुबळ्यांक, पिडेस्तांक देवाच्या रुपान पळोवन तांची सेवा करपी मदर तेरेसा 5 सप्टेंबर 1997 ह्या वर्सा हो संवसार सोडून गेली. तिणें केल्लें भोव मोलादीक कार्य, गरीब दुबळ्या पिडेस्तां खातीर तिणें दिल्लो आपलो जीव पळोवन पाप सायबान तिका 4 सप्टेंबर 2016 वर्सा सांत म्हूण पाचारली. तिणें हो तिचो सेवेचो वावर आपलो युगोस्लाविया देश सोडून आमच्या देशांत केलो. ही तिची आमकां एक बेस बरी देख. भुरग्यांनो, हे देखींतल्यान आमकां कसली शिकवण मेळ्ळी? हय, आमी आमच्या जाणट्यांक मानान लेखचें. रस्तात भुरग्यांक चाळोवच्या बदला घडटा जाल्यार तांची सेवा करची, तांकां मदत करची. जेवणा खाणाचो इबाड करिनासतना हें जेवण तांकां दान करचें. आमकां जायनान त्या कपड्यांक उजो लावच्या बदला त्या असल्या मनशांक, असल्या भुरग्यांक दिवचे. वर्गांत असल्या गरीब भुरग्यां वांगडा मोगान आनी मोयपासान वागचें. आनी आदी जर आमी दर एकल्यान अशें केलें जाल्यार आमी हो संवसार सर्ग करूंक पावतलीं. देव बरें करूं.